कुईट असलेल्या तियात्र मोग्यांक आणि दुबाय असलेल्या तियात्र मोग्यांक माये मोगाचो नमस्कार. मोगाच्या भयणी भावंडो, मॅथ्यू आरावज हाची व्हडी तुमकां सांगची गरज ना. कारण जेन्ना मॅथ्यू आरावज गोंय आसलो तेन्ना जायत्या तियात्रांनी तो नाचला, जायत्या डायरेक्टरांच्या तियात्रांत ताणें वांटो घेतला आनी बरें नांव जोडून घेतला. आणि शेकी तो UK शारांत आयलो आनी UKकूय जायत्या तियात्रांनी तो नाचलो आनी बरें नांव ताणें जोडून घेतलें. आनी शेकी ताणें पयलेच फावट आपल्या पेनाचो तियात्र भायर काडला. तियात्राचें नांव दुखांतल्यान सुखाची मोतयां. जायत्या जाणांनी हो तियात्र पळयला आनी जेणे कोणें ते पळयला तितल्याक हो तियात्र मानला, बरो तियात्र म्हणून नांव जोडला. आनी हेच कारणाक लागून ताचो तियात्र UK शारांत जावन पॅरीस जालो, लेस्टर जालो आनीक स्कॉटलँडूय जालो. पूण जायत्या जाणांनी पूण भोव थोड्यांनी आवाज घातला तियात्र बरो न्हय म्हणून. खरेंच तियात्र बरो ओ वायट, बरो न्हू हें तुमी पळयात. हो तियात्र जातलो कुईट शारांत 27 तारखेर आणि 28 तारखेर दुबाय आल नासर लेजलँड हॉलांत. देखून मागता जे कोणी अजूनही तिकेटी काढूंक ना त्यांनी तिकेटी काढून तयार रावचे, कारण थोड्योच तिकेटी उरलेल्यो आसात. मागता बेगीनच तुमचे सीट बुक करात आनी वेळार पावत पळोवंक मॅथ्यू आरावज हाचो सुपर हिट तियात्र दुखांतल्यान सुखाची मोती. तियात्र कितलो लायक जाला? तुमकां तियात्र कसो लागलो? Theatre is very good. So really good acting and very nice. And we like the most thing is you'll give a good example for people. Like every brother sister should be together. आणि सगळी एकठांय वापरताय. भाव भयणाचो रोगताची relationship चड मानूंक जाय rather than listening to people and everything. It was fantastic. Oh, so much. And the comedians made us laugh and it was really fantastic. And hope it flourished everywhere you go. Thank you very much. All the best for the future. दुखांतल्यान सुखाची मोती. हो तियात्र कसो लागलो? सामको बरो लागला, कार्ड लागला, and I think we had tears in eyes on a couple of moments, you know. So what's the best thing about this drama? तियात्र the best part तुमकां कितें लागला? कितें बरें, कितें message तुमी मेळ्ळ्या? Overall सांगत जाल्यार सामको सुपर हिट. तुमकां ऑन द डॉट सांगता म्हणजे तुमकां शिकोवन दिता what is love and how it unites, and so I think it is just a good. Speechless. Thank you so much. And thank you for entertaining me. तुमकां तियात्र कसो लागलो? Thank you so much. तियात्राचो मेन पार्ट or message कितें मेळ्ळें तुमकां? What have you liked much more about the drama? कितें बरें लागलें? हांव बरें नाचलें. Thank you. तुम्ही तियात्राक एन्जॉय जाली म्हणून आणि आमकांय उर्बा येयली तियात्र बरे भाशेन करपाक. हय, आमी उलयले म्हूण जायना. तुमी कडल्यान आमकां एक रिव्यू जायो. हो तियात्र तुमकां कसो लागलो मॅथ्यू? तियात्र एकदम बरो जालो. 25 वर्सांनी दिसता म्हाका तियात्र चोयला. हय, आनी हांसोन ती पोटान सामको गुड्ड गायलो. इतली बरी तियात्राची स्टोरी मॅथ्यू आराच्या आनी तेगेले ट्रुपाक. हय, कालकान आनी असो तुमचो तियात्र मुखार व्हरचो आनी अशें तुमकां देवान बेसांवादी करचें. आनी तूं असो सदांच हांसयत राव लोकांक सोडून उडय. आनी दुसरो तियात्र आतां मुखार जाल्यार दुसरो तियात्र हाडपाक. Actually, storyline म्हाका आवडटा, especially the ending, because you know mostly खंयच्या तियात्रांत जाता लास्टाक एक हिरोइन मेळटी दाखयता, but this is something different. I like, you know, it's not always like the hero picks up. Comedy was key also. Like every comedy scene I've enjoyed. I was actually sitting on the stairs. It was enjoying the drama. Yeah, I enjoyed the drama. Thank you so much. From start to the end. So are you from Edinburgh itself, or you came from somewhere? No, I live in. Okay, that's nice. I live in Edinburgh. Thank you very much. Story tells about the life. Okay. Very good. Yeah. Any message for audience? Everyone please go and watch. Okay. आनी सगळ्यांक कॅरेक्टर बरें बोलाव तुमकां. कोण बरें काम केलां? एक कोणागे फेवरेट आसा ना? एंड्रियाचो काव एंड्रिया. Okay. And how was the? कोण आसले कॉमेडी? He's actually one. Had a mixture of comedy, had a mixture of drama, intense, family drama.
That was really good. Okay, good. And what about the music side? How was the music? It was necessary. I just got family. Okay, and the last thing, like, what is the message you want to give for the audience? Therefore, go watch all their videos, whatever. Go watch it. It's good. Alright, thank you so much. Thank you very much.